पिताचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या समिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, ह्या संवसारे आमी सर पयणारी जावन आसता. ह्या पयणांत जेजून आमकां एक एक मिसांव दिला. हे मिसांव खंयच्या रितीन आमी आखेर म्हणसर पाळोवन वरयत, जियेत, मेथेर जावयेत म्हणून आयच्या देवस्तुतेंत आमकां विवरण मेळटा. पयल्या वाचपांत तशेंच सुवार्थेंत. तर ह्या देवस्तुतेंत आमी वांटो घेवता आसतना तोच जेजू आमकां धैर्य दिवन दी. प्रत्येक जावन आमची मोत उंच वाडून ताचें बरें उतर, ताचो संदेश आमच्या जिवितांत पाळून तो जियोंक तो आदार दिता आसतना आमी ताका अर्घ दिवंक जाय. तरी हांगासर आनी थंयसर आमी चुकोवन पडटा. एक वा एका रिती पासत ह्या आसकतकाय लागून, ह्या उणेपणा लागून. पूण जेजू आमचो मोग करता. तुमकां चोन घालिना, तुमकां परत परत उखण धरून ताच्या मोगान रावंक आपूण दिता आसतना आमची सर पातकां आमी वळखून घेवया, आमचें काळीज नितळ दवरया. अशें भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. हांव पातके सरपंचा देवा आनी तुमकां भोवणीनो म्हजो गुन्यांव सर सांगता. मना चिंतून तोंडान सरो वायट धरो आनी बरें सोडो. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत म्हगे सदांच सामकार मुरये सगळ्या दिदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागी विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमची काकोळट करूं आनी आमचे पातकां भोगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, आमचो भावार्थ बरवस आनी मोग चडय आनी तुवें बासायलें तें जोडूंक आमकां फौज आमच्याक तूं फॉर्मायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. देवाचें कवच तुमी नेसजय, तवळ अखेर पर्यंत झुजोंक धैर्य तुमकां मेळटलें. साम पावलून एफेसगरां बरयल्या पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, निमाणें एक उतर. सोम्य सवे रावोन तुमी बळवून जायजे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत. देवसार तुमकां हाडटा तशे त्या कुतंत्र विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसाजय. आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय, अंतराळार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध. अनकारी संवसाराच्या राजवतां
आनी प्रभुत्वा विरोध देखून तुम्ही देवाचें कवच नेसाजय तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मना मुखार रावोंक तुमी सकतल्यात तितलेंच न्हय अखेर पर्यान फाटीं परतन अशें झुजोवंक तुमकां धैर्य मेळटलें फाटीं सरनासतना तुमी दृढ रावची गरज सत जावं तुमचो कमर बांद आनी नीत जावं तुमचें हृदया कवच समाधानाची सुवार्ता परगट करूंक तुमकां आसा ती उर्बस तुमच्या पांयांचे मोचे जावं सदांच भवार्थचे डाल गया तवळ नश्ट दुस्मनाचे उज्या बाले पालोवंक तुमी सकतल्यात बाचावेचें देणें तुमचें शिरासरण जावं पवित्रोत्मो दिता तें देणें म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार तुमी सदांच मागणें करीत देवाची कुमक सोदूंक प्रयत्न करा सर्व संदर्भांनी पवित्रोत्म्याचें प्रेरण मागोवंक सदांच चलया दीस आनी रात म्हणले बरी तिरसणेन मागा देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थिया हांव उलयतना फावो ती उतरां देव म्हज्या तोंडान घालूं म्हूण सुवार्थेचो घुटू भे आनी भिरान नासतना परगट करचें देणें देव म्हाका लाबो म्हणून मागा आतां हांव बंदेत आसा तरी ते सुवार्थेचो हांव कारभारी पळया म्हजे जबाबदारे प्रमाणे कसली भिरान नासतना हांवें सुवार्ता परगट करीशें मागा देवाचें उतर हें Mucin cărap sau naslălu dev să dimza Mucin cărap sau naslălu dev să dimza Domzumo mucin corte Mucin bedristan Muzoraksha Mujindal Muzosro Tos mujalokak Mujirazvadgikal Dvorta Mucin cărap sau naslălu dev să dimza तुझ्या मनात देवा एक नवे गीत गाता दासरियांची किन्नरीचेर तुका वंदिता तुमचे राजान जैतिताय तुवेंच तुझ्या सेवका दाविदाक talvarintlo nivala Mucin cărap sau naslălu dev să dimza Mucin cărap sau naslălu dev să dimza सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्या दिसांनी थोड्या फारिजावांनी जेजू सरशी येवन म्हळें, हांगासो तूं भायर सरून बस, कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली, वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार चडयतां आनी पिडा शिडा गूण करतां, पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेन हांवें चलत रावच जाय, कित्याक एक प्रावाद्यान जेरुजालेमांत भायर मरोंक जायना. ए जेरुजालेमा जेरुजालेमा, प्रवाद्यांक तूं जिवेश मारताय आनी देवान धाडलेल्या दुदांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता, तशें तुज्या भुरग्यां बाळाक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो, पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ, देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां, सरस्पराचें नांव येता तो सदैव, म्हूण तुमी मनसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नात. देवाचें उतर हें वखली तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बालका जेजूच्या भक्तीकन हांवें नियाल प्रारंभ करचे पयलीं एक सवाल तुमच्या मुखार. एक दुस्मान आनी एका दुस्मनाक कुमो करीत गे, कुमकेचो हात दीत गे. ह्या अशें घडल्लें घडीत आसा गे. एक दुस्मान आनी एक दुस्मान कुमो करीत, जराल रिती सांगचे जाल्यार ना वय म्हणून करिनात न्ही. म्हळ्यार तो दुस्मान आपल्या पेल्याक कशें सकयल दवरचें या ताका पयस दवरचें वा ताका लागड करचे विशीं चिंतचे सुवाये ताका कुमकेचो हात वा सेवा दिमचो वा ताका बाचाव करचे म्हळ्यार चिंता पळय बारी आप्रोप वैगिने. जर तर आमी टीव्हीर या पेपरार अशें पळोवंक तर सदांच आमकां त्या एंकरांनी आपोवचे त्या शिकपी जाणारे मनीस एकामेकाक दुस्मान काय चडोवचे विशीं सांगता शिवाय बरें केल्ल्या विशीं आमकां पळोवंक आयकूंक मेळना. तरी साबार फावटी जर तर पेपरान आमी एक नदर मारून प्रत्येक जावन दोन धर्मा मदें कितें जाल्यार अवघड एक्सिडेंट आनी कितें मार जाल्यार कुमो करची सदांच ऑपोजीट दुस्मान म्हणल्यार त्या धर्माच्यांनी ह्या शेजारच्यांनी ह्या एका कुटुंबाच्यांनी. अशें म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकांत एक दुस्मान परिवर्तन जावन बरो जाल्लें घडीत आसा. एक दाखलो दिवचे जाल्यार सांत पावलो. तो साऊल जावन आसता तो सगळ्यां जिवेशी मारून लागड काडूंक निर्धार केल्लो. केद जालां देवाचें बेसांव ताचेर पडलें, देवाचें उतर ताणें आयकलें, ताच्या अंतस्करणांत पडलें. त्या दिसावन तो परिवर्तन जावन बरें करूंक लागलो. तशेंच आयचे सुवार्थेंत असलेंच घडीत आमकां आयको मेळटा. आमी आत्तां आयकलें जें कितें वाचलां. पूण तरी
हे चिंता कशें आसा. फारिजेव आनी जेजू सबार पावटी आमी पवित्र पुस्तकांत एकामेकांनी बोट दाखोवचें आयकलां. म्हळ्यार फारिजेव हर एक संदर्भार जे कितें जेजू उलयता, जे कितें जेजू सांगता, जे कितें जेजू शिकोवन दिता तें तांकां पासंक जायनातलें. तें बऱ्या रितीन स्विकार करिनातलें, बऱ्या काळजान घेनातलें. ताच्या बदलाक हर एक पावटी ताचें शिकोवन जाता वा शिकयता आसतनाच कितें म्हणी फितुरी करूंक तें निर्धार घेतालें वा ताका ताच्या मुखार वचून सवाल उडयतालें. आनी असले संदर्भार आज आमी एक विशेष तरेचें वासा आयकता. फारिजेवांनी म्हळ्यार थोडे फारिजेव जेजू अशी येतात आनी म्हणटात तूं हांगासो भायर सर वच. खंयच्या रितीन ताणें सांगलें सांग पुरो. निजायकी जेजू वयर मोग आसलो गी, निजायकी जेजूक बाचाव करचे म्हळ्यार आशा आसली गी, या आनीक द्वेशान मोसरान तो आनीक बरो जावनूच आसा, ताचो पांगड व्हड जावनूच येता आनी ताचें जिवीत बरें जावनूच आसा. कशें म्हणी ताका ह्या गांवांतलो भायर घालीत जाय, ताका पयस दवरीत जाय, ह्या इराद्यान म्हणलें गी. वा जर तर ताका आनी एक अवकाश दित जाल्यार खंडीत हेरोद लगड काडून सुमार दीस प्रयत्न करून आसा. कित्याक ताका चड ताका हेरां तावन आयको मेळटा जे कितें जेजू शिकयता, जेजू करता, जेजू दिता, जेजू सांगता. आनी पाटलावदारांक अशें करी जाय म्हूण सांगता आसतना हेरोद रायाक पुरो आपल्या कानाक पडटालें. पूण आज विशेश दृश्टीन हे येवन सांगतात. पूण जेजू कितें करता. जर तर अशेंच एका दुस्मनान म्हजे वयर सांगलें हांगाच तो भायर वच, तुका लागड करतात, तुका जिवेशी मारतात, आमी कितें करता आसल्या. देवा आर्गा तो म्हजो दुस्मन तरी म्हाका एक उतर सांगलें न्ही अशें म्हणून धांवन हांव लिपोन रावता असलो वय की न्ही. म्हजो दुस्मन जावन म्हाका एक बरी खबर दिली, म्हजो दुस्मन जावन म्हाका बाचा करूंक एक अवकाश करून दिलो म्हणून सांगून ताका देव बरें करून सांगून हांव खंय बरी पलायन करून लिपोन रावता आसलो. पूण जेजून कितें म्हळें मोगाच्या बाबांनी पयलीं, जेजून तांकां अशें जाप दिली, वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा, पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार चडयतां आनी पिडा शिडा गोवन करता. फाटल्या 3 दिसांनी हांगा व्हडली रेती जाल्ली, सबार हजार आनी हजार लोक आयलो बरें जावच्याक, बरें करून जियोवच्याक आनी मुखलें पयन मोकलें जिवीत आनीक तिरसन जावच्याक आमी आयिल्ल्या. तर तसो जेजू क्रिस्त म्हणटा म्हाका देंवसार धांवडोवंक आसा. कोणा पुरो देंवसार लागला, कोणा पुरा अस्खत काय आसा, कोणाक पुरो उणें पुरो आसा तर स निवारूंक आसा, आनी कोणा पुरा पिडा आसा, कोणा पुरा भलायकी बरी ना, हांकां सर्वांक बरें करूंक आसा. हें दिल्लें काम म्हज्या बापायन. जें कितें म्हाका बापायन दिलां हांवें मून धरूंक आसा, तें संपूर्ण करूंक आसा आनी ताच्या उपरांत हांव आयतो आसा. तर आज फाल्यां आनी पोरवां म्हजो शेवट आखेर जालो. वय कालच्या दिसांगा रेती आखेर जाली. कितलोसो लोक तुमचे वैकी सदां मस्तूर आयल्या सांग पुरो. कितले जाण बरें जाल्ले तुमी आयकलां, टेस्टिमनी दिलेले तुमी आयकलां, आनी कितले जाण आपल्या काळजाक मोतीक शांत समाधान मेळोन इतल्या ह्या धगच्या वेळार त्या सुर्याच्या बलांनी आमी कितें सेल्लें नासतना ती रेतर बऱ्या रितीन आयकून आमी बऱ्या संतोशान एकवटान माया मोगान आमी घरा गेल्या. तसो जेजू क्रिस्त म्हणटा 11 दिसा म्हजो शेवट आखेर जाता, म्हजो मुख जाता, हांव तुमचे संगे आसा. वय तर मोगाच्या भावांनी भयणी, जे कितें देवान म्हाका विसलां, देवान म्हाका मिसांव दिला, म्हजो एक शेवट आसा तो आखेर जाता म्हणसर म्हजे कडेन कसलेंच बेना, भिरांत ना,
कावजनीना लिपोवन रावना ताच्या बदलाक देवान दिल्लें काम हांव बऱ्या रितीन आखेर करता. बऱ्या रितीन हांव म्हजी हांव धांवता. कशें सांग पावलो म्हणटा हांव धांवून आसा ते आखेर करूंक आसा. तेन्ना मात्र म्हजें जिवीत नंदन, म्हजें जिवीत यशस्वी तातूंत जैत मेळटा. हाका जाप जावन म्हाका भावांनी भयणी आयच्या पयल्या वाचपांत सांग पावलो एफेस घरांत अशें सांगता, तुमी एक कावाच घालूंक जाय. कसलें कावाच म्हळ्यार देवसार तुमकां धाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कावाच तुमी नेसो जाय. कसलें कावाच म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणी? आयनाचें गी, ब्रॉन्झ गी, स्टील गी, एल्युमिनियम गी, कसलें कावाच ह्या दुस्मान दाणो राखोंक? कसलें कावाच? जर तर आयचे जामाताचे प्रार्थना तुमी बऱ्या रितीन आयकले जाल्यार तातूंत 3 शब्द उपयोग केल्यात. भावार्थ, बोरवोसो आनी मोग. ह्या तिनूय संगती एक हातेर जावन आसा. मागणे मोगाच्या भावांनी भयणी, खंडीत मागणे म्हणटना आमी सर मागण्याची मनशां, वय की न्ही? आमी सर मागणे करता. सकाळची मागणी करता, थोडी दनपारां मागणी करता, सांजेची मागणी करता, आनी हेर वेळार अशें रेत्री आसल्यार रेत्री वेता, नोवेना आसल्यार नोवेना वेता, आयताराचे मिसा वेता. अशे विविध संदर्भांनी आमी मागण्याची मनशां जावन आसा. पूण एक सवाल उपसता, म्हजे मागणे कसले मागणे जावन आसा? फकत म्हाका तें बरोवन दिलां, फकत हांव तें आयकता, फकत तें हांव वाचता देखून हांव मागणें करता गे. या आयतराचो भाग्यवंत म्हणून हांव हांगासर येवन मागणें करता गे. ह्या निजायकी म्हजें काळीज, म्हजें अंतस्करण थंयसर वडणी दिता. हांवें मागणें कर जाय. ह्या मागण्या मुखांतर म्हाका जैत लभता. ह्या मागण्या मुखांतर म्हजें जिवीत बरें जाता. ह्या मागण्या मुखांतर म्हज्या जिविताक शांत समाधान मेळटा. आनी ह्या मागण्या मुखांतर म्हजें कुटुंब बरें जाता. कुटुंब एकवटान रावता, मायेगांव रावता. कसलें कश्ट संकश्ट आयल्या वेळार सोंसणी काय न्हू, सोडदोडीन आमी सांगता रावता. असले चिंता भासा गे. व हे आमी विचारूंक जाय. हांवें बोट दाखोवंक जायना, तूं तशें कर, हूं अशें कर, म्हाका सलाह दिव्येत. पूण जें कितें तुका करूंक जाय, देवा बापान तुका दिल्लें तें मिसांव, देवा बापान दिल्लें तुका तें पॉयन, तें हांवें समजून घेवन ताचे वर नियाळ कर न्हू. म्हाका अशें केल्यार मात्र म्हजें जिवीत बरें जाता. ह्या दिशेन हांव मागणें करता. ह्या दिशेन हांव आयतार मिसा येता. ह्या दिशेन हांव नोवेना येता. देखून हांव बरो जाता, ह्या बरी जाता. तेन्ना मात्र जें कितें आज जेजून म्हणलें, आयच्या दिसा फाल्यां दिसा हांव देमसार उडयता, पिडे शिडां पयस करता, बरें करता, आनी आखरेच्या दिसा म्हजें शेवट हांव संपयता. तर आमचें जिवीत खंडीत अशें जातालें. सदां आमी मागणें करता, मिसांग येता, थंयसर वेता, हांगासर वेता. आमची आमी धांवन आसा. आनी आखरे दिसा आमी जैत व्हरतल्या. आमचो शेवटी आखेर जातलो. त्या शेवटांत आमकां तृप्ती आसतली. कित्याक जें कितें म्हाका जेजून म्हाका सांगलां, जें कितें म्हाका जेजून म्हाका शिकोव दिलां, जें कितें जेजून म्हाका तें कावाच घालूंक सांगलां, न्हेसोवंक सांगलां, त्या कावाच्यान हांव रावलां. तिरसानेन, धैर्यान, कसलेंच बेंबिरत नासतना, कावजें नासतना, पाटी धांवनासतना बागार मुखार वचून आसा. हांव मुखार धांवता. कित्याक म्हजे संगी लेफ्ट एंड रायट, दाव्याक आनी उजव्याक तोचो जेजू क्रिस्त म्हजे सांगात चलता. एक्कंपनींग मी, म्हजे सांगात रावता, मेतेर जाता. तो त्याच व्हडा पातीन बरोवशें मोगाच्या भावांनी भयणी, तुमी ह्या सकाळी फुडें हांगासर आयल्यात. तर त्याच व्हडा मोनान, व्हडा निर्धारान आमचे पयन आमी मुंदरच्या. जें कितें मिसांव तुका आनी म्हाका दिलें आमी संपूर्ण करया. हें संपूर्ण करूंक ह्या थोड्याच वेळान ह्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेता आसतना तेंच मास, तेंच रगत आमी संवता आसतना आमकां देर फावो जावन दी.
आमचे मोत उजवाडून दी आणि त्या प्रकाशांत आम्ही सोलोन रावया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजी आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता असलें जाव म्हणून मागात. हे तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मनातल्यान मेळ्ळी आनी आमच्या कृपेच्या सर्वस्पोर म्हणून घे. महिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देनेचेर तुजी दिश घाल. अशें आमचे सेवे वरी तुका अदीक महिमा आमी दिवंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सोर कळे आनी सोरतय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वाचनाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वाचनाच्या प्रार्थनान तुजी वोट बी बिलकुल सडना, तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत बेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबराळ सव्वीस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्वेस्पराचे नामे तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आणि कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची.
तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतले तुका 9व्या दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिले आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स 9व्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogod pergatuyan. तुझ्याकू समानी तुझी वर्गोमावरे तुझे इष्टाची छोड जोईस तुझ्या सुवासाराच्या सर्वंतारा जीची कोल्ला जी क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रग सवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्पराक प्रितमेचे विस्तारलेले तुझ्या पयस सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोसो दरो मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची हिंका कोळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टकाते मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळपणां फावो कर. आम्हा समेस्तांची हिदाय कर म्हूण आमी मागता. आमकारी मरिये देवाचे माये सांगाते भाग्यवान जुजे तिचो पोते भाग्यवान धर्मतान सर काडले तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या चुकान आमकां वांटो दिता. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदाक बापा सर्वंदराणे वैभव तुका ससनाच्या ससना. आज जेजू मागण्याचें खावाचें धरण नेसोन आमकां मुखार वचोंक शिकोवन दिता आसतना थंयच मागणें परत एक वटे आमचें जिवीत घट करच्याक आनी बरें करच्याक सांगता. म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पुविसा तुझे राज संपय तुझी खुशी स्वर्गात आसा तशी संसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्या आमच्या तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळमेळ पडोवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नात्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसेवेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणा आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुवें काफोना तुझ्या उतरांसून म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jesus,
प्रार्थया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणे रुपान आमी संभ्रमण घेतलां तें ह्या जिवितांत सतन आनी सर्गात संपूर्णायन आमकां मेळो शेंक. क्रिस्त आमच्या सम्यावर वेम. सरस्पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयखन बसात. मोगाचनो येवचो आयतार ह्या म्हयन्याचो निमाणो आयतार हांगासर सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत एका दिसाची कन्नडा रितीर आमी आसा केल्या. ही रितीर चलून व्हरतात ब्रदर जोसेफ डिवायन रिट्रीट सेंटर पोट्टा. ह्या रितीरेक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत मागता. नोव्हेंबराची 1 तारीख सर्व संता भक्तांचो दीस. आमच्या ह्या देव मंदिरांत 2 मीस आसतली. सकाळचे मीस सकाळी 6:30 वरार आनी सांजेर 6 वरार. नोव्हेंबराची 2 तारीख आल्मावांचो दीस. सरल्या सर्व आत्म्या खातीर मागचो दीस. ह्या दीस हांगासर 3 मीस आसतली. सकाळीचे पयले मीस 6 वरार, दुसरे मीस 7:30 वरार आनी सांजेर तिसरे मीस आसतले 6 वरार. तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे वेसणार आशिर्वादां स्वरुपी रावया. प्रागाच्या बालका जेजूचे नोवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोचो म्हणटाचो मी. जेजू मनशाचो येस जावन जियेलो. सर तांच्या गरजांनी तो पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हळें नांव तुका फावो जालें. नारायणाक शिकयलें जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बालपणांत हांव वा मनशाक ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां एक थोडो वेळ आमची सर गरजो ते सवा इरादे आसलें सर त्याच जेजू बालका मुखार दवरया. कित्याक जो कोण पातीनेन बावार्थान मागता तर खंडीत ताका तोच बाळक जेजू दिमच्यात कितेंच दुबाव ना म्हूण चिंतून आमचे सर इरादे ताचे मुखार दवरया. प्रार्थया. ए भाग्यवान जेजू बालका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडाव केली आसता. तुजो हात बेसावन दिवन उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दायन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमी सांगता म्हणया ह्या कुशान आमच्या बापा आनी ह्या कुशेन जाप जावन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशें सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमचे पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नामान मुरये कृपेन म्हणलें समतीचे सांगत. भगेन मरिये देवाचे मावप्यां खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशें सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां मुगोस आनी आमकां पाळणें पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मरिये कृपण बरले सम तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदेम आनी सदैव फॉल तुजे जेजो बगेवंत मरिये देवाचे मे आमो पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनतकाली आमेन आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमचे पथकां बगोस आनी आमकां पाळणें पडो दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान बरे कृपेन बरले तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे जेजो मरिये देवाचे मे आमो पियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनतकाली आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या बालकां आमचे बेसांव घाल आयक आमचे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बालकां आमचे बेसांव घाल आयक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बालकां जेजू बालकाक मागणे हे आजापांच्या जेजू बालकां आमचे बेजा कालसांचेर एका कुर्ती दीस घाल म्हूण तुज्या मुखार सर पडोन आमी मागता तुजें इतलें बिरमोतेन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतलें अतरेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी कारण आमचे वयर सर कश्ट आनी निरसपण आनी तुजे बुकमोक आनी बुजोवान आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्यांक सदां सर्वता आमेन आतां एक बरोबर आमकां फावो जाल्ल्या सर बेसांव पासत आशिर्वादा पासत आनी कुमके पासत आमी देवाक अर्गां दिवया ताची स्तुती गावया ताका होगलाभ करया सांगता म्हणया ए भोव उद्दार बाळोक जेसू मुखार आमी आमचे अर्गां पेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकुळती आनी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचनार आनी सांबाळनार आमची सगळी पातेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आज्यापाच्या इमाचे मारिफात म्हणजे सर रावता आनी तुजे कळणांतली दैवीक मसात जोडून दित आखरेचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक परत एक फावटी तुमकां समेस्तांक मागता एक बोव अपुरबायेचो दीस
येऊन कुस्साचे कुर्वे निवरम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांचे पवित्र